15 दिसां पयलीं माल्याची जात्रा जाल्ल्यान रेड्याची जात्रा जावपाचो मार्ग सोंपो जाल्लो। बुधवारा मध्यान राती गांवकर वाड्या वयल्या श्री म्हामाय देवळा कडल्यान श्री केळब्या देवीची पेटिल्ले माले तशेंच माशेलांतली तरंगा वाजत गाजत केळब्या वाड्याचेर गेली। उपरांत थंय व्रत धरिल्ल्या धोंड तशेंच भक्तगणां सयत पेटिल्ले माले तकलेर घेवन अवसारी मुडात 5 फेरे मारले। 4 वर्सां उपरांत जाल्ले रेड्याचे जात्रेक भाविकांनी गर्दी केल्ली। जात्रेबद्दल म्हणजे आता 4 वर्सां जाली। कांय ना कारणाक लागून आमी एकच संस्थेक लागून जात्रा बंद आनी आमी आमचे भशेन बरेच प्रयत्न केले पूण जात्रा जावपाची ना। पूण यंदा सगळ्या वांगड्यांनी बरे भशेन पॉझिटिव्हली विचार करून आमी देवीची मेळची आनी देवीक नमस्कार करून आमी जात्रा करतले म्हणून फुडें सरले आनी आज जात्रा बरे भशेन संपन्न जाल्ली आसा। बरेचशे भावीक खूश जाले। आज दोन भक्तगण जे आसात ते बी खूश जाले। 4-5 वर्सां तांकां आज देवीचे जात्रेचो तो करूंक मेळूंक ना, ताका लागून ते सारके रस आसले। तेंची खुशी पळोवन आनी तेंचे खारात ते पळोवन आमकांय बी तितलें समाधान आसा। आनी त्याच प्रमाणे यंदा अशी जात्रा तशीच हेज्या पेक्षा मोठ्या आनंदान उमेदीन फुडें देवीन केळबाई आपली जात्रा करून घेवची आनी त्याच प्रमाणे देवीचे ग्रामस्थ सगळ्यांक बरे भाशेन आशिर्वाद आपलो दिवचो आनी संपूर्ण गांवाचें बरें करचें इतलेंच देवी कडेन हांव मागतां। 3 वर्सांनी आज रेड्याची जात्रा जी आसा संपन्न जाल्ली आसा। माल्याची जात्रा जाल्यानंतर 15 दिसांनी ही रेड्याची जात्रा केळब्या वाड्याचेर जाता। पण कांय कारणांक लागून ही जात्रा बंद आसली, पूण आज ही जात्रा यथायोग्य आणि सगळ्या भाविकांच्या उपस्थितीन हजारो भाविकांच्या उपस्थितीन ही जात्रा व्यवस्थितरित्या संपन्न जाल्ली आसा। गांवकरवाड्या म्हामाय देवळा कडल्यान पेट माले आणि माशेलचे देवता किशोर अवरनाथ आणि देवकी कृष्ण ही तरंगा वाजत गाजत केळब्या वाड्यार येयल्ली आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर मयेचान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।